सो लुकिंग एट द ओवरऑल सिच्युएशन, बाय एंड लार्ज आमी कितल्योश्योच आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयल्यो ज्या जाग्यार लोकल पक्ष जे आसात MG आनी RG जे फुडले इलेक्शनाक अलायन्सांक आसले किंवा अलायन्सांक नासले, दे वील हॅव अ क्लियर कट इम्पॅक्ट. हें तुका ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वेल्यान दिश्टी पडटा. ते मांद्रे पेडणे जावं, म्हापशें जावं, हेवटेन मया जावं, हेवटेन सांताक्रूज जावं, तिसवाडी जावं, तुगेलो मुरगांव जावं प्रियोळ फोंडेचो अंत्रूज तालुका आसूं. सिमिलरली हाजें जर भवितव्य पळयत, जे साश्टींतल्यान इम्पोर्ट केले, जे सावथ गोवाच्यान इम्पोर्ट केले, जो तुका आतां मडगांवां फक्त 68ची लीड दिश्टी पडटाली, नुव्या जाय तसो इम्पॅक्ट दिसूं ना. म्हणजे जे आमदार भायल्यान BJPक आयले ते मतां घेवन आयले ना हें हाजे वयल्यान स्पश्ट दिसता. ती MGची आसूं किंवा ती तांची स्वताची आसूं किंवा आनी कोणाची आसूं, ते आमदार मतां घेवन येवनात. ह्या मतदार आमदारांचो ते G8 आसूं किंवा G10 आसूं आयल्यात ते, तांचो 2027 किंवा 2029 फुडार कितें वील दे ह्या फिगरा वयल्यान ते BJPचेर कॉन्टेस्ट करपाचें धाडस करूं शकता काय कितें, इफ द वोटर हॅज नॉट पास्ड ऑन दीस फिगर्स. सो 2027 फुडार खूब पयस आहा. ह्यो रिजल्ट येयल्या उपरांत BJP आतां कितें कितें करतली तें पळोवचें पडटलें. म्हणजे कितें रेक्टिफिकेशन म्हणून कितें कितें करपाक शकता, कोणाक कितली टार्गेट दिली तें रोखडेंच जावपाक शकता अशें कितें BJPन चिंतल्यार. कारण नुवेचें जर आमी पळयलें, नुवें फक्त 1000 मतांची जास्त लीड आलेक्स सिकेर दिवंक पावलो. कारण BJP थंय 2500 मतां हरशीं घेताली. हेजी लीड, काँग्रेसीची लीड थंय आमी नुवेची पयली जाल्यार 12000 बी आसताली, ती फक्त ती हें करपाक शकले. नुवेची लीड आनी 10800 1,500 कमी करपाक शकले. तेंची जी 2500ची मतां 2500 BJPक जी मतां पडटाली ती 4000क तेंकोवंक शकले. ते 1,500 मतांनी तेंच्यांनी वाडोवंक शकले. पण तेजो जो मंत्री, तांकां मंत्री केल्ले 6 म्हयन्या पयलीं, तेजे उपरांत तेंचे कडल्यान जी अपेक्षा BJP पार्टीक आसतली साश्टी भितर आलेक्सान काम करून BJPक गेन करून दिवपाक जाय, ते तितल्या प्रमाणात जाल्ले दिसना. दुसऱ्या आलेक्साचें कुडतरी तेंच जालां. तेच जालां. ते तरी डायरेक्ट BJPत नासले, BJP सपोर्टेड आसले. ह्यो सगल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ते तांकां कितले BJPन घेतले. लास्ट टायम जेन्ना घेतले तेन्ना तेंचे कडेन सीट्स आमदार कमी आसले. 2019 जेन्ना तांकां घेतले, बाबू कवळेकर उपोजिशनार आसले, तांकां सगल्यांक खूब जाणांक तेन्ना साश्टीतले चड आसले. क्लाफास धरून, बाबाशान धरून अशे खुबशे जाण, इवन फिलीप नेरी आसलो तितून. ते टायमार घेतलेले तेंचो तेन्ना BJPक फायदो जालो. आनी तेजे उपरांत आनी आतां ह्या लोकसभा इलेक्शनाक जेन्ना आमी जर एकूच दिगंबराचे मारगांवचे लक्ष मारया, 86ची लीड मडगांव दिल्या फक्त. आनी BJPक थंय हरशीं म्हणून 9000 मतां 10000 मतां ही BJPक हरशीं म्हणून मडगांवा भितर पडटा. सो दिगंबर येयले उपरांत, दिगंबर सदांच ओपोजिशन दुसरे वटेन आसतालो, काँग्रेसी वटेन आसतालो. पण हे दोन BJP आनी दिगंबर एके कडेन येयल्या उपरांत ती लीड खूब जावपाक जाय आसली. अशें म्हणटाले की एटलिस्ट 5000ची लीड BJPक मेळटली म्हणून. दिगंबर आनी BJP एके कडेन आशिल्ल्या कारणान पण फक्त 86 मतांची लीड जाली. आमी दिगंबराचे स्वताचे जर तेंची मतां पयलीं जाल्यार 2022 तांकां 13,600 मतां पडलेलीं. 2017 तांकां 17चे असेंब्ली इलेक्शनान 12,000 मतां पडलेलीं. 2012चे इलेक्शन जे BJPचे वेव इलेक्शन आसलें तेन्ना सुद्दां 12,000 मतां दिगंबराक स्वता पडलेलीं. पण हांगासर ते दिगंबर आनी BJP एके कडेन येवन ते फक्त 11,000च मतां घेवपाक शकली लोकसभा इलेक्शनाक. हो हेज अ क्लियर मेसेज की हो वोटर आहा तो लिडरा बरोबर स्वीच जायना. इंट्रस्टींग एक तुवें आतां सुरवातीक सेंटेन्स म्हणलें ताजे वयल्यान म्हणटा हांव की आतां निकाल लागला म्हणटकीर BJP हाजे नंतर कितें पावलां उखलूं शकता. तानावडेन जो आतां स्टेटमेंट केला की कांय धर्मगुरूच्या कॉलाक लागून आमचें हें जालें, कांय कम्युनल कॉलाक लागून आमचेर परिणाम जालो, हें ह्या आमदारांक शिनाल बी काय कितें की तुमची बिडकी कवळा किंवा तुमची घरवापसी करा म्हणून. हें रिपरकेशन जावंक शकता. कित्याक तुमी जो फतवा आशिल्लो ताजे पासून आमकां BJPक इन्सुलेट करपाक शकले ना किंवा ताजे पासून BJPक राखपाक शकले ना.
म्हणजे त्या आमदारांक हो प्रदेशाध्यक्षाचे शिनालकाय कितें लुकिंग एट दीस फिगर्स आसपाक शकता, पण सगळ्यांचे लक्ष पयलीं केंद्राचेर आहा, म्हणजे केंद्रान गव्हर्मेंट फॉर्म जावपाक जाय हे गजाली कडेन सगळ्यांचे आहा. पण एक गजाल तेंच्यांनी नवो कॅन्डिडेट दिल्लो हो BJP खातीर सावथ गोवा सीट हो प्रेस्टीज इश्यू आसलो. जरी हार्डली 2नात BJP पयलीं जिखल्या, तिसरे फावटी ते जिखपाक सोदताले, पण तेंच्यांनी कॅन्डिडेट असो दिल्लो की जो पॉलिटिशियन न्हू, आणि ताका एक मेसेज पास ऑन करून दिल्लो की आमी वुमन एम्पावरमेंट 50% रिजर्वेशन वुमनांक दिल्ल्या भशेन. जरी तो पॉलिटिक्सांतलो कॅन्डिडेट हाडूनासलो, पण तेंच्यांनी एक तशी हवा केल्ली. मोदी सारके तेंच्या खातीर कॅम्पेन करपाक गोंयांत येयले, तेंच्यांनी पब्लीक रॅली घेतली आणि तो कॉन्टेस्ट तसो तेंच्यांनी घडोवन हाडलो. तरी आसतना इतलें करून सुद्दां तेंकां जेन्ना हो सीट वगडावचो पडलो तेन्ना तेंच्यांनी सगळें आपले जाय तशें म्हणजे जे सेटल करपाक जाय ते तेंच्यांनी केल्ले. म्हणजे दिगंबर वांगडा आहा, आलेक्स वांगडा आहा, तेजे उपरांत आलेक्स सिकेर आनी आलेक्स रेजिनाल्डू वांगडा आहा, नावेलीचो आमदार तेंचो आहा. फातोर्डान तेंकां सपोर्ट करून एफर्ट की फातोर्डाचेरूय तेंकां अपेक्षा आसतल्यो. तेजे उपरांत बाकी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सुद्दां तेंकां होप आसलो, तो तेंचे जावन आसो. एक रोखडेंच कितें जातलें हे दिसना, पण सिग्नल हे BJP पार्टी अशी की ती रेक्टिफिकेशनाक वयता. ती एक इलेक्शन जालें की ते आतांच फुडल्या इलेक्शनाचेर चिंतपाक लागता की फुडल्या इलेक्शनाक बाबा हे चुको घडच्यो ना, फुडल्या इलेक्शनाक बाबा आमकां एसेंब्लीक सीट हाडपाक जाय जाल्यार आतां कितें करचें पडटलें. कोणाचें निमून रावंक शकता, कोणाचें रावपाक शकना. कोण भितरल्यान जेंच्यांनी अगेन्स्ट काम केलां तांकां कुशीक काडले जाल्यार फायदो आहा काय तांकां आतां सांबाळून घेवचें पडटलें, आनी जे भायल्यान हाडल्यार तांकां बाबा कुशीक दवरचे पडटल्यो. ह्यो सगल्यो गजाली BJP आतां ते घेवन बसतले. वोट टू वोट, वार्ड टू वार्ड सारको बूथ वायज घेवन बसतले आनी ते पळयतले बाबा खरो हांगासरलो खरें कोणा वांगडा रावल्यार फुडें फायदो आहा. ह्यो सगल्यो गजाली तेंचे आतां स्टार्ट जातल्यो.